Welcome back. Government is no more interested in taking ahead the proposed Succoro IT Park project. Chief Minister Manohar Parrikar made it clear that government will take locals into confidence before planning an alternative project on the acquired land. The question was raised by Porvorim MLA Rohan Khaunte. The government has till date spent around 11 crores 70 lakh rupees on the IT park. Sadhya tasha जाल्यार what is the present status of the land acquired for the IT Park Succoro? हायकोर्टाक विषय गेल्ल्यामुळे ते प्रक्रिया पूर्ण थांबल्या. मातशें तातून डिटेलिंगान वचून ताजेर कितें करपाचें पण आमकां थंय आतां IT पार्क काडपाची इच्छा ना इतलें एश्युरन्स दिवंक शकता. झाडां रान तर आमी मारचेय ना. म्हज्या हिशोबान जर आमी IT पार्क राजीव गांधी IT हॅबिटाट हे सारकें चालू केलें जाल्यार IT हाका जाय तितलो बूस्ट मेळटलो. आत्तां सुकुराचेर हात घालपाची गरज ना. जमनीच्या संदर्भातलो निर्णय असेंब्ली येतकूच आमी बसून योग्य निर्णय घेवन करूया. जे लँड जे आता ऑलरेडी पैसे घेवन घेतिल्ले आसा IT पार्क जावचे ना बरी गोष्ट. कित्याक द पीपल ऑल्सो फ्रॉम दॅट एरिया डू नॉट वॉन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल. Will the land be retained by the government so it can be used for some productively some other type of activity? Yeah, Honorable Chairman सांगचे. थंयच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन त्या जमनीचो वापर ज्या पद्दतीन करपाचो तो करपाक येता. थंय लोकां बरोबर क्लॅश करून हो विशय करपाची सरकाराची इच्छा ना. Bureau Report, Prudent Media. Tourism Minister Dilip Parulekar says that Coastal Development Authority should be formed for development of coastal areas. Parulekar says medical tourism, monsoon tourism and food festivals should be encouraged for attracting tourists in the state. Helicopter, golf courses, marina and cable car from Miramar to Reis Magus has been proposed. Government will soon form a new tourism policy. जो आमचो कोस्टल बेल्ट आहा ह्या कोस्टल बेल्टाक क्लस्टर डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी करच्यो आणि ह्यो क्लस्टर ऑथॉरिटी त्या त्या भागांतल्यान आपल्यो कितें मागण्यो आहा टुरिजम बाबतीत जे कितें उदरगत करपा जाय टुरिजम बाबतीत कितें उणिको आसा त्यो आमच्या दोळ्या मुखार हाडून दितली. सरकारचो विचार आसा की मेडिकल टुरिजम जावचें, मान्सून टुरिजम जावचें, फूड फेस्टिवलां जावचीं जेणे करून ट्युरिस्ट अट्रॅक्ट जातले. कारण थारयलां की टुरिजम डेव्हलपमेंट जी पॉलिसी आहा ती बेगींतल्या बेगीन जावची. तेंचे कडल्यान खुबशे बरे प्रपोजल आमकां घेवपाक मेळटले. हेलिकॉप्टर अशे खुबशे प्रोजेक्ट घेवन स्पीकर सर हे गोंयान येवपाचे आसा. गोल्फ कोर्स गोंयान जावचो हो म्हाका दिसता गेल्या सरकारान प्रयत्न केल्लो. आमचो फूल प्रयत्न आसा की गोल्फ कोर्स गोंयान येवचो जेणे करून बरे प्रिमी ट्युरिस्ट आसात ते ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांक अट्रॅक्ट जातले. म्हाका दिसता गेल्या वेळार 1-2 मरना करचे म्हणून गोंयान प्रयत्न जालो आनी तेका खुबशे NGO आहा हेंच्यांनी म्हाका दिसता ओपोज केल्या नंतर ते मरिना जावंक ना पावले. तरी सुद्दां स्पीकर सर आतां 1-2-3 एजन्सीज तेंच्यांनी प्रपोजल फुडें हाडलेलो आसा. तेच्या बाबतीत मरिनाच्या बाबतीत मरिना जावचे फुडें वयचे हो प्रयत्न चालू आसा. Bureau Report, Prudent Media. Low turnout of labourers working on fishing trawlers is likely keeping most of the fishing trawlers off the shore. The seasonal ban on mechanised fishing ended on Tuesday. Boats are ready but workers are yet to report on duty. Around 25% trawlers are expected to venture into the sea due to manpower crisis. Here is the report. Fishing nets are ready, diesel tank is full and fishing trawlers are all set to venture the sea. But the trawler crew is yet to arrive. Only 25% crew members have reported till now. Though the fishing ban ended on Tuesday, seems like it will take at least more 15 days for all the fishing trawlers to venture the sea.
चडशे लेबर पावंक ना कित्याक रक्षाबंधन पयलीं पडोंक ताका लागून चडशे हाडून लेबर म्हाका चडशे ऑगस्ट 5 तारीख एक तारखेर 25% गेल्या बरें भितल्यान न्ही बोटी कितले टोटल कितले बोटी 256 बोटी आहा तितल्यान 256 बोटी आहा तितले एक 20 to 30 वयता. The story is same all over. फाल्यांसान आमी वचपाचे आहा बाय ट्रॉलर आमचे फिशिंगेक पूण खूब आमचे क्रू मेंबर येयलेले ना हिंगा ओन्ली 25% क्रू मेंबर येयलेले म्हाका दिसता एक 10 to 15 ट्रॉलर चालू जातले आमी रावता क्रू मेंबर आमचे बेगीनूच येतले आनी आमचे ट्रॉलर फुडें आमचे सिजन बरें वयतले म्हणून तशेंच आमचे हाल्यां नारिल्या पुर्णमी आहा आमची सुताची पुनव आहा आनी ह्या वर्सा आमकां सुताची पुनव आमचे 1 तारीखूच येयल्या सिजन स्टार्ट जाता त्याच दिसा येयल्या आनी आमकां खूब उमेद बगल्या कितें आमी सुताची पुनवूच करून हे आमचे ट्रॉलर भायर घालतले नाल सोडून दोरयान सोडून मागीर आमी ट्रॉलर आमचे भायर वयतले आनी आमकां देवा कडेन मागता की बरें सिजन ह्या वर्सा गेले पुरो म्हणून. Our reporter from Madgaon, Samir Bhatt, with video journalist Prajot Pednekar. Power Minister and Murgaon MLA Milind Naik has demanded a special train from Vasco to Velankani in Tamil Nadu. The train services have been requested for special period during Velankani feast during 26th August to 8th September. Power Minister and Murgaon MLA Milind Naik along with few Vasco cars submitted a memorandum to Vasco railway station manager on Monday. He has demanded a special train during the feast of Velankani at Tamil Nadu from 26th August to 6th September. Every year, Velankaniच्या फेस्ताच्या दिसांनी नव्यानं स्टार्ट जाता तेन्ना एडिशनल एक ट्रेन घालता. एडिशनल ट्रेन घालताले ह्या फावटी त्यांचे कितें प्रोग्राम आसलो तो खबर ना. थोडे माझे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक येयल्यान म्हणपाक आमकां फ्रॉम 26 till 8 एडिशनल एक 3-4 तरी ट्रीप करचे म्हणून ट्रेनीचे ताका लागून हांव पयलीं येवन उलोवन गेलो आतां तेंचो तो इंचार्ज आहा चाको म्हणटा तेजे कडेन आनी ताणें म्हाका सांगलें यू मेक वन रेप्रेजेंटेशन वयल्या मिनिस्ट्री पासून तेचे पर्यंत केला हांवें एक्चुअली ताका रेप्रेजेंटेशन दिवपाक गेल्लो तेन्ना ते थोडे लोक येयला रेग्युलर ट्रेन आहा सोमारचे वयता मंगळारा पावता आनी परतून थर्सडे कितें बॅक येता ती त्या पिरियडान फ्रॉम 26 to 8 मदें कितें तांकां प्रॉब्लम जावपाक जायना म्हणून आमी एडिशनल घालपाक लायला बोथ वेज वचपाचें आनी येवपाचें. The memorandum was submitted to Vasco railway station manager PC Chako. Our reporter from Murgaon, Surendra Madkaikar. Let's take a short break. Stay tuned.